त्यामध्ये बालभवन चल्लें, बरें चल्लें बालभवन. भुरग्यांकूय म्हटलें बरे एक्टिविटीज हांगासर चल्ल्यो. ताज्या उपरांत आमी जेन्ना रिनोवेट करपाचें ठरयलें, रिनोवेट केलें. रिनोवेट केल्या उपरांत म्हाका बऱ्याच जाणांचो लोकांचो म्हणजे जाणटेली बाबडी वेळगेच्यान जे RMD जालां, म्हणजे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी दोतोर आमोणकार आसतना सुरू केल्लें, जे भाड्याच्या हितून चलतालें, धड सुर्लाकारांकूय लागीना आनी धड वेळगेकारांकूय लागीना, मदींच खंय तरी. बाबडी जाणटेली आवय जर चडटले न्ही, तिका 12 जिने चडोवन वयर चडोवंक जाय, तिचो कोणूच विचार करिना. तिका वयर दोतोरा कडेन तपासूंक वयता जाल्यार तिका जी गरज पडटा पळय न्हू, तितूनच वयर वचपाचें. इतकी वायट परिस्थिती. कदाचित कोण वचना आसता तांकां खबर ना, पण जी वयतात तांकां खबर आहा. तिजे जिने ज्या सपाणां कितल्या जाणा, 13 काय 14 सपाणां आसा. ती चडपाक अक्षरशः तांकां त्रास जावपाक लागले. तें सुरू खंय करपाचें, परत हेजोय विचार हांवेनूच सुरू केलो. म्हज्या तकलेन आयलें की आमी ही बिल्डींग रिनोवेट केल्या उपरांत आमकां रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी ह्या इमारतींत आमी सुरू करूं. आतां बऱ्याच जाणांनी कितें केलां खबर आहा, थोड्या जाणांनी भडकयल्या, तुमकां हे रूम जो आसा हो आतां हेका मेळचो ना, बाल भवनाक मेळचो ना. म्हाजी इच्छा तशी ना. बऱ्याच जाणांनी भडकून घातल्या थोड्या जाणांक, तुमकां आनी केन्नाच हे बाल भवन मेळचें ना. हांव लोकांच्या विरोधी न्हू, हांव लोकां बरोबर आसा. थोड्या जाणांक भडकोवपाची संवय जाल्या. त्या सुर्लांनी तशेंच केल्लें. ही बिल्डींग म्हणटाले पडटली, ही पडत जाल्यार भुरग्यांची व्हरतली. अरे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जे बांदतात ते भुरग्यां खातीर बांदतात. त्या सुर्लान सांगलें लोकांक, तुमी उद्घाटनाक वचो नाका, शिमेर रावले उबे, उद्घाटनाक वचोंक ना. बिल्डींग पडली. अरे जेन्ना आमी 7 कोटी रुपयान म्हणून प्रोजेक्ट बांदतात तेन्ना म्हणून बांदिना. द सेम केस आमी हांगासर हो जो हॉल केला, डेफिनेटली आमी भुरग्यांक वचोंक दितलेच, पण तेच्या पयलीं लोकांच्या विरोधात सांगून थोड्या जाणांक लोकांक जमा करून चला विचारया, झगडया, हें करपाची संवय जी आहा पळय न्हू, ही संवय पाड. ही संवय थोड्या जाणांनी केल्या. पण त्या बरोबर अजून एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय. आमकां बाल भवन परमनंटली हांगा चलोवपाक शक्य ना. कित्याक तेंय सांगता हांव, म्हाका भुरग्यांची काळजी आहा. जे चोडून घालता पळय न्ही तांकां काळजी ना. फाल्यां सकाळीं जेन्ना आमी परमनंट हेल्थ सेंटर जेन्ना हांगा सुरू करतले, वेगवेगळे दुयेंत जाल्ले लोक हांगा येतले. आमकां आरोग्य हें पयलीं आनी ताज्या उपरांत आमकां एंटरटेनमेंट. तेन्ना आमकां परमनंटली बाल भवनाची सोय आमीच करतले, कोण चोडून घालता ते करचे ना. हें सांगता. परमनंटली बाल भवनाची सोय हांवें ऑलरेडी पंचायती कडेन उलयला. आमी वयलो हॉल जो बांदता वीच वी आर गिवींग टेम्पररी फॉर द बाल भवन. 6 म्हयने पर्यंत बाल भवन हांगासरूच चलतलें. 6 म्हयन्या उपरांत तांचो हॉल जो आसा हो हॉल कंप्लीट जातलो आनी त्या हॉलांत आमकां बाल भवन शिफ्ट करपाक जाय. कारण बाल भवन हांगा चलोवंक शकना. इतकेच खातीर आमकां जर प्रायमरी हेल्थ सेंटर चलयतले म्हणजे दिसाक ना म्हटलें जाल्यार हांगासर एक 7-8 लोक तरी एडमीट उरतले. तांकां कसलें ना कसलें दुयेंत आसतलें. तें दुयेंत आमच्या भुरग्यांक जावंक जायना. तितकी काळजी आमी घेवपाक जायी. आनी ती काळजी जो कोण सांगपाचो प्रयत्न करता पळय न्ही ताका ती काळजी ना. दोतोराच्या विरोधान लोक लागीं करपाची तयारी आसा. म्हाका तें पळोवन वचूंक ना. लोकांक कळटा. हांव इतक्याचेरूच ना, ताज्याय फुडलें सांगता हांव. आमकां फाटलो कॅम्पस जागो आहा पळय न्ही, म्हाजे कडेन वासू आयिल्लो. आमकां म्हणलो ग्रावंड करून दी. वासून हाडून क्लबाचे बरेच भुरगे आयिल्ले. आमकां म्हणलो जागो खंयच ना. आमकां म्हणलो व्हॉलीबॉल. वासू हांवें पटोवन सांगलें ही जागा म्हणटा ग्रावंडाक न्ही, आय एम नॉट एबल. भुरगे म्हणटा म्हाका टेम्पररी वायट म्हणटाले. थोड्या जाणांनी गाडयो सोवल्यो, वासूक न्ही, ग्रावंड दिवंक ना म्हणून. वासूक पटलो म्हाजो विशय. कारण हांवें ताका क्लियर कट सांगलें इन फ्युचर आमकां हांगासर प्रायमरी हेल्थ सेंटराची व्हडली बिल्डींग बांदपाक जाय, जेणे करून ही बिल्डींग केन्नाच घडची. वी आर प्रोपोजींग, ऑलरेडी आमी हो प्रोजेक्ट हातान घेतलो, आतांच आमी प्रपोज करता फुडल्या एल शेपींतल्यान इट इज अ बीग 1+3 विच इज द परमनंट बिल्डींग प्रायमरी हेल्थ सेंटरा खातीर हाज्या फाटल्यान येतली. आनी तेन्नाच सांगूंक जाता की तो जागा जो आसा हो ग्रावंडाक दिवपाक न्ही, आमकां लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा, आमकां ताका दिवपाक जाय.